प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 वोड 9 ते 13 पर्यंत. Mathew chapter 9 verses 9 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आनी थंयचो चलत वेताना मांडवीर बसलेल्या माथ्यू नांवाच्या एका मनशाक जेजून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोळ्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसात ताका न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वसात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योद्न नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात ताका न्हय, पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात ताका आपोवंक हांव आयला. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता की जेजू माथ्यूवाक आपयता. आनी आमी सगळीं जाणो की माथ्यू जेजूचो एक व्हडलो शिस जालो. तो एक 2 वसूलदार आसलो, पूण जेन्ना ताका जेजून आपयलो तो सगळें सोडून जेजूचो पाटलावदार जालो, जेजूचो शिस जालो, एक आपोस्तल जालो. आनी आयज बाबणीनो आमची चोत्राय ह्या फारिसेवांचेर धरया. कितें घडटा? जेन्ना जेजू माथ्यूवाक आपयता आपल्या घरा आनी माथ्यूवाक आपयता, माथ्यू जेजूक आपल्या घरा व्हरता जेवणाक. कित्याक जेजू ताका दोळे दाखयता, ताका काकूट दाखयता देवाची. वय तो पातकी आसलो, तो 2 वसूलदार जो तो वायट वस्तू करतालो, ताचे जे आमीग आसले सगळे वायट करपाचे मनीस आसले, वायट चालीचे मनीस आसले. पूण जेन्ना जेजू ताका आपयता, माथ्यू जेजूक आपल्या घरा आपयता, जेवण करता, आनी तिचो जेवणाचेर कोण आसतले? ते आसतले फकत वायट चालीचे मनीस, 2 वसूलदार आनी जे खरेपणी बऱ्या चालीचे मनीस न्हय. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या लोकां बरोबर खांक येता, ते पातकी मनीस. फारिसेव कितें म्हणटात जेजूच्या शिसांक, तुमचो गुरुजी कित्याक 2 वसूलदारां बरोबर खाता? तुमचो गुरुजी जावन आसा एक बरो मनीस, तो आमकां देवाचें उतर शिकयता, तो एक प्रवादी, तो अजापां करता, मिलाग्री करता. ताका कित्याक जाय ह्या पातकी बरोबर जेवण करपाक? ताका कित्याक जाय ह्या पातकी बरोबर तांकां ताजे बरोबर सांगाता रावपाक? आनी भाव भयणीनो, जो जाबाब जेजू आयज दिता, तो जाबाब आमकांय गरज आयकोपाक. कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा, ओद नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता म्हणटा, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय, पूण कोण आपणाक पाटकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव येयला. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी समजता की खरें आमी पातकी, पूण जेजूच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितोड जाल्या, आमी जेजूचे पाटलादार जाल्यात, जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या. आतां आमी पातकी न्हय, पातकी आसली. आनी जेन्ना आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाता, भाव भयणीनो, आमी सदांच आमची पोटां दुसऱ्या कडेन घालिनात. आमी दुसऱ्यांक म्हणिना तो पातकी, तो बरो, तो वायट, हें आमी करिना. कित्याक जेन्ना आमी खरेपणी देवाचो मोग आपणायला, देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. जेजू देव आसलो, तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयसलो, तो देवाच्या मोगान भरलेलो आसलो, पूण तो आतां कोणाची जोडटी करपाक येवंक नासलो. तो पळयना की लोक सोरोप येता, वायट करता, वायट कोन्नेचे ते वायट चालीचे मनीस, हें ते पळयना. जे ताच्या दोळ्यांनी दिसता तो पळयता की जेन्ना ते शिवर्तमान आयकतले, तांकां उतराची सोजमणी मेळटली, ते देवाचो मोग आपणायतले,
ते कितें नवे मनीस जातले, ते ताजे पाटलावदार जातले, ते आतां जेजूचे शिश्य जातले, हेच तो पळयता जालो. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाले, आमी खरें जेजूचे शिश्य जाल्या. आमी जेजू भाशेन कोणा कडेन आमी 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 म्हणटा ते भाशेन आमी कोणाक वायट चालीचे, वय ते कोत्तात, ते कोन्यो कोत्तात ते वायट, पूण ताचें काळीज बरें आसत, तांचें मन बरें आसत, ती जेन्ना तांकां उतराची सजमणी मेवतली, तांचें मन बदलतलें, तांचें काळीज बदलतलें, ते आतां जेजूचे पाटलावदार जाले. वय माथ्यू एक पातकी आसलो, तो 2 वसुलदार आसलो, तो लोकांचे तो नागोणी कोत्तालो, तो लोकांचे चोदतालो, कित्याक तो 2 वसुलदार आसलो. पूण ज्यो कोन्यो कोत्तालो देव पळयना. देव पळयता की जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेवता, आमगे खरेंपण शिवर्थमान आमकां परगट कोत्ता कोण, आनी तेजे वरवीं शिवर्थमाना वरवीं आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, आमच्या मनाची नोडसुणी कोत्ता, आमी देवाचें बोगसणें मागता, आनी आतां आमी खरीपणी एक नवें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. हेच देव पळयता. आयज भाव भयणीनो, कितलो लोक आसा जो आजून शिवर्तमान नको, जेजूची बरी खबर नको, पूण आमी सगळीं जी देवाचें उतर सदां आयकतात, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवया. ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवन तांकां जेजूचे पाटलावदार करया. आमी पाटलावदार जाले, आमी दुसऱ्यांक पाटलावदार करतले. आमी पाटलावदार जाल्यार आमी फकत दुसऱ्यांक म्हणटले तो वायट चालीचो, तो सोरो पियेता, तो वायट मनीस. हे जेजू तो पळयना, तो फकत पळयता जो देवाचें उतर आयकतलो आनी एक नवी रोसना जातलो, एक खरेपणी ताचो पाटलावदार जातलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी पाटलावदार जाले, आमी खरें जेजूचे शिश्य जाल्या. आमी वसोया, हें शिवर्तमान परगट करुया, ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया, आनी तांकां ही जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. हें वावर करपाक आयजतान आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.